इफ्फीच्या समारोप सुवाळ्याक अमिताभ बच्चन ताचो पर्सनॅलिटी ऑफ द इयर पुरस्कारान भोवमानूय जावपाचो आसा. त्या शिवाय बॉलिवूड ग्लॅमर म्हूण सलमान खान आनी कत्रिना कैफाकूय हाडपाचे यत्न चल्ल्यात म्हूण ESGचो राजेंद्र तालक सांगता. 26 तारखेक MS धोनीचे स्क्रीनिंग जातले. त्या निमतान धोनीची भूमिका करपी सुशांत सिंग राजपूताचो भुरग्यांकडे संवाद आसतलो. 26 तारखेक धोनी MS धोनीचे पिक्चर थंय दाखयतले आनी तेन्ना ताजे जी भूमिका साकारल्या ते सुशांत सिंग राजपूत चड करून थंय येवपाचे आसात भुरग्यां कडेन उलोवपाक मागीर. सो ही एक बरी संदी भुरग्यांकूय इंटरेक्ट करपाक मेळटलें. सो ह्या वेळार आमी जाता तितले कोणाक चान्स दवरना उलोवपाक की आमकां कितें मेळटलें इफ्फींतल्यान. सो ल्हान भुरग्यां पासून जाणट्यांक पर्यंत आमी थंय फॅसिलिटीज केल्ल्यो आसा. सो क्लोजिंग सेरेमनीचे कितें प्लॅन्स म्हणजे कोण येवपा आसा फॉर क्लोजिंग सेरेमनी? ते 1-2 दीस रावात. खूब जाण येत आसा, चालूच आसा. एवरी डे यू फायंड सम. आज राहुल बोस आशिल्लो, फॉरेन डेलिगेट्स खूब येतात. ओवरऑल चालू आसा सगळे कडेन. सो जस्ट वेट एंड वॉच. अमिताभ बच्चन इज कन्फर्म. अमिताभ बच्चनान पयलींच कन्फर्मेशन दिल्लें आसा न्ही, ट्विटूय केल्लें आसा. आय हर्ड अबाउट सलमान खान इज कमिंग अँड कटरीना कैफ देन अदर स्टार्स ऑल्सो. तांचे अजून तिकीट बूक जाल्ल्यो ना कळ्ळें. दे मे फ्लाय डायरेक्टली कळ्ळें. पुणून आमी मातशी इल्ली उत्सुकता दवरया ताजी. आतांच कितें अनावन्स करया, अजून 3 दीस आसा. वादग्रस्त पद्मावती फिल्माचेर हे मधुर भंडारकराचे वक्तव्य. फिल्म को, और मैंने हमेशा कहा सेंसर इज सुप्रीम के वन सेंसर सीज द फिल्म एंड दे डिसाइड. लाइक आई आल्सो से नाउ आल्सो कि संजय बंसाली फील्स के he should call करनी सेना और द राजपूत कम्युनिटी टू सी द फिल्म. इट इज हिज प्रेरोगेटिव. वो चाहेंगे वो दिखा सकते हैं उनको पिक्चर, और उनको लगता है कि भाई उनको दिखाने के बाद वो दे आर सेटिस्फाइड, उनकी सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं हो रहे और दे आर ओके विद इट, तो खत्म है इशू. और या सेंसर बोर्ड उसको बोले ओके ठीक है, एंड इट इज, या सेंसर बोर्ड चाहेगी कि हिस्टोरियंस को लाना चाहिए हमें इस कमेटी में क्योंकि इतना बवाल हो गया या सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं. और एक बार मेरे ख्याल से एक बार सेंसर बोर्ड ने पिक्चर पास करने के बाद पिक्चर को कोई किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए और वो पिक्चर रिलीज होनी चाहिए अच्छी तरह से. संजय बंसाली का फ्लाइट कितना है एंड किस तरह से वो ये हो रहा है, पिक्चर पोस्टपोन हो गई. अंडरस्टैंड द थिंग, बिकॉज इतना मेहनत करते, ना केवल पैसा बल्कि मेहनत सब लोग ने, एक्टर्स ने किया है, टेक्नीशियनों ने किया है, उस एवरीबडी हु हैज कंट्रीब्यूटेड टू द फिल्म इज डेफिनेटली ह्यूज. तो आपको लगता है 2 साल आपने एक पिक्चर में मेहनत किया और वो मेहनत आ नहीं रही सामने, तो बहुत दुख होता है इस बात का. लेकिन मैंने कहा कि एक बार सेंसर पिक्चर देख ले. एंड प्रसून जोशी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एबल पर्सन एंड ही हैज दिस positive way to dealing with things, and I'm sure the outcome will be good. पणजे महापालिकेन मार्केटांतल्या 250 CCTV कॅमेराक खंय 25 लाखाचो एस्टिमेट केल्लो. स्मार्ट सिटी खाला 450 CCTV कॅमेराक सरकारान 150 कोटी एस्टिमेट दाखयला. स्मार्ट सिटीचो प्लान आनी खर्चाचेर महापौराक दुबाव. चुकीच्या गजाली आड आपूण आवाज काडटा म्हूण खंय ताका ना स्मार्ट सिटी, ना अमृत मिशन, ना PDA कित्याचेरूच सरकारान मेंबर करून घेतिल्लो ना. We had prepared an estimate of 250 CCTV cameras for the Panjim municipal market at an estimate of 25 lakhs rupees. I am surprised. I read in few newspapers that the smart city wants to install 450 CCTV cameras at the cost of 150 crores. That means 35 lakhs will be one camera. And Surendra Furtado had prepared an estimate for Panjim market for 250 CCTV cameras at 25 lakhs. This is 450 for 150 crores. 150. You should call for an investigation. How from 25 lakhs for 250 cameras, for 450 cameras is 150 crores. Is this a scam? I am not saying anything. That you find out. You write to the Controller General of India. You write to Lok Ayukt and find out whether it is scam or not. I am not telling. Don't put words into my mouth. I am only saying that when CCP prepared the estimate for 250 cameras, it was 25 lakhs. And whereas for smart city 450 cameras is 150 crores. That means each CC camera should be around 35 lakhs. Because your mayor is neither a director or a member of smart city or Amrut or PDA. My commissioner is the member there. You tell me commissioner is bureaucrat.
Can he raise his voice with the government? He can raise the voice, I can raise the voice. That's why they don't want me there. You have read in between the lines. एका वाटेन ट्रान्सपोर्ट खाते कोर्टाक डेडलायनी दिता, दुसऱ्या वाटेन टॅक्सीवाले सरकाराचे कांयच आयकूंक तयार ना. उत्तर गोंयच्या टॅक्सीवाल्यांनी ब्रेस्तारा कळंगूट बसका घेतली. टॅक्सीवाले स्ट्रायकाची तयारी करतात. तांकां स्पीड गव्हर्नर आनी डिजिटल मीटर खंय कसोच नाका. कमीत कमी एक 500 टॅक्सी ड्रायव्हर नॉर्थ गोवाचे हांगासर हाजीर आसले. तेंच्यांनी म्हटलां की आमकां स्पीड गव्हर्नर आनी मिटर बसोवपाचो ना. आमी हेचे अगेन्स्ट कोर्टानूय लढाई दिताले आनी स्ट्रायकाचेरूय वयतले. स्ट्रायक डेट वील बी डिसायडेड व्हेरी सून. इंडिपेंडंट स्ट्रायकूच करपाचो. जेन्ना आमकां गव्हर्मेंटा कडल्यान परमिशन मेळटलें पळय तेन्ना आमी इंडिपेंडंट स्ट्रायकार वयतले. हें आमचें फायनल डिसिजन. आनी जो पर्यंत आमचो डिसिजन लागना तो पर्यंत आमी स्ट्रायक कसोच फाटी घेवचो ना. हो आयचे आमी मिटिंगेन निर्णय घेतला. हो निर्णय घेतला आयचे मिटिंगेन. मात इंडिपेंडंट हो स्ट्रायक जातलोच. गव्हर्मेंट टॅक्सी ड्रायव्हरांक मिटर बसोवया म्हणटा, पूण डॉलरांनी वयता थंयसर ऑफिसांनी डॉलरांनी पावसांनी पयशे घेवं येता. आमच्या अंजनान सध्या कितें जाल्लें आहा की लोमाणी लोकांनी सगळे स्ट्रायक केल्ले हें केल्लें आहा. सगळे कॅप्चर तेंचेरूच केल्लें आहा. ते कितें करतात सगळे लोमाणी लोक आहा पळय ते घराक कोणाची गाडी येयली ते फुडें गाडी फुडें धांवन वयतात आनी तांकां ते कस्टमरांनी तांकां चेडवां सप्लाय करतात, ड्रग्स सप्लाय करतात, गाडयो सप्लाय करतात, रूम सप्लाय करतात. हे तेंचे चल्लेलें आहा. तांकां कोणूय तांकां कांयच करूंक शकना. पुलीस तांकां पळयना, कोणूच पळयना तांकां. दक्षिण गोंयचे टॅक्सीवाले मात सध्या कांयच उलोवंक तयार ना. डिजिटल मीटर आनी स्पीड गव्हर्नरा खातीर टॅक्सीवाल्यांक मुख्यमंत्री 90% सबसिडी दिवंक तत्वता तयार जाला म्हूण काल मायकल आनी चर्चिल टॅक्सीवाल्यांचे सीएमाकडे बसके उपरांत उलयल्ले. आतां पळोवंक गेल्यार टॅक्सीवाल्यांची मीटर आनी स्पीड गव्हर्नराची तयारीच दिसना. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे आनी साव्यो डायस. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक.